Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस सिनाय दोंगरावेलो देंवलो. दोंगरावेलो देंवतना ताच्या हातांनी साक्षेच्यो 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड परजळीत जालां म्हूण मोइजेसाक खबर नासली. आरोनान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी मोइजेसाचें तोंड पळयलें. तें परजळीत जाल्लें देखून तीं ताचेशी वचूंक भियेतालीं. पूण मोइजेसान तांकां आपयलीं आनी आरोन सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक घेवन ताचेशी आयलो आनी मोइजेस तांचे लागीं उलयलो. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो ओदीक लागीं सरल्यो आनी सिनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आज्ञा ताणें तांकां कळीत केल्यो आनी तांचे लागीं उलोवन सोंपतच मोइजेसान आपलें मुखामोळ एका परद्यान धांपलें. सर्वेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय पावटी आनी थंयसरलो भायर सरो पर्यान मोइजेस परदो काडटालो आनी भायर सरतच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाचें तोंड परजळीत जाल्लें पळयताल्यो. सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचसर मोइजेस आपल्या तोंडार नव्यान परदो घालतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पांयासोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं खरेंच पवित्र. ताच्या याज्ञिकां मदें मोइजेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतलोल्या मदें साम्युएल आसलो. ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं खरेंच पवित्र. कुपाच्या खांब्यांसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूर्त सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात, कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं खरेंच पवित्र. उद्गार. सोमी म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें. सर्गींचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा
तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तें मोती आपूण विकतें घेता. माथ्येव 13:40-41. भाग्यवंत पिटर क्रिस्लोगोस इतालियाचो बिस्प आयच्या दिसाक पवित्र सभा ताचो उगडास करता. ताचें देवशास्त्राचें जाणवाय आनी नियाळ इतली गिरेस्त आसली ह्या पासत ताका प्रवचनाचो दोतोर म्हूण पाचारताले. तेच भाशेन जेजून आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडयल्यांत आनी बापाच्या स्वाधीन केल्यांत. पयलें वाचप मोइसेसाचें पोरजोळीत मुखामोळ आनी ताच्या तोंडार पर्दो आमकां उत्तेजन दिता. आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पोरजोळता तेन्ना दुसऱ्यांक बुजवण आनी घोटाय दिवंक पावता. मोइसेस जावन आसलो मोदेस्ती, देवा आनी पोरजे मोदें. शुभ वर्तमानांत जेजू वापारींतल्यान स्वर्गींच्या राज्याचो संदेश दिता. स्वर्गींचें राज थेवो आनी मोती ह्या दोन मोलादीक वस्तूंक सोर करता. स्वर्गींचें राज इतलें उंचा मोलाचें आनी ज्या मनशाक ताचो अनुभव मेळटा तो तें जोडून घेवंक सगळें सोडूंक आनी सांडूंक तयार जाता. स्वर्गींचें राज जोडूंक संवसारीक गिरेस्तकायेक पाट करूंक गरज. संवसारी ओंदवण्यो आमकां ओडटात आनी चेपतात पूण तें आमी पयसावंक जाय तो त्याग करूंक गरजेचें. संवसारीक गिरेस्तकाय थोड्या दिसांची पूण स्वर्गींच्या राज्याची गिरेस्तकाय सासणाक तोखता. प्रितीवंत बापा, तुका पयलो ओयलो जागो दिवंक आनी तुका मानान आमी लेखूंक आमचें जिवीत तुज्या मोगांत एकवटावन दवर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.